दिवाडेपासून तोडलं मुड्डीवाडो, भाकरवाडो आणि मारजुवे. 7 दीस जाले भुरगीं वचूंक ना शाळेत. सरकारी यंत्रणेची अजून मेळूंक ना मदत लोकांक. येवपा वचपाक लोकांक वापरच्यो पडटात होडयो. सगळ्या टॅक्सीवाल्यांनी घेतलो संप फाटी. उत्तर गोंय टॅक्सी चालकांनी म्हटले बे. गोवा मायल्स ॲप वाल्यांची सेवा उरतली सुरू. मुख्यमंत्र्यान जिखले पयले झूज. नीज गोंयकार कोण? फुडल्या अधिवेशनात सरकार घेवन येतले गोंयकारपणाची शास्त्रीय व्याख्या. नाव आणि आडनाव बदलपा खातीर केले विधेयक पास. गोंयच्या 2 सिनेमांक फावो जाले राष्ट्रीय पुरस्कार. खरवस मराठी सिनेमा राष्ट्रीय विभागात, जाल्यार आमोरी हो कोंकणी सिनेमा प्रादेशीक विभागात. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. 7 दीस जाले दिवाडे जुंव्यावेल्या मुड्डीवाडो, भाकरवाडो आणि वाणजुवे वाड्यावेल्या लोकांचो दिवाडेकडलो संपर्क पुरायेन तुटला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार मदती खातीर कसलीच सरकारी यंत्रणा हांगा पावूंक ना. रस्ते पोना गेल्ल्यान 7 दीस जाले 3 वाड्यावेली भुरगीं शाळा हायस्कुलांक वचपाक पावली नात. सरकार आसा काय ना असो प्रस्न थळाव्यांनी विचारला. सप्तकभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान गोंयाची अवतिकाय करून सोडल्या. निदान हेर गांवांनी रेस्क्यू टिमी तरी पावल्यात. थळावे आमदार धांवल्यात. पूण दिवाडी जुंव्यावेल्या मुड्डी, भाकरवाडो आणि मारजुवे ह्या 3 वाड्यांचेर अजून आमदार, मंत्री वा सरकारी यंत्रणा पावूंक ना. 7 दीस जाले भुरग्यांचें शिक्षण बुडलां. जाणट्यांची भलायकी इबाडल्या. वखदां वा जेवण खाण हाडपाक व्हडयांतल्यान शारांत वचचें पडटा. लोक व्हडयांतल्यान कामाक येता वतात. मालार दिवाडे शेतांक खावटी पडिल्ल्यान व्हड्या प्रमाणांत लुकसाण जालां. पळयात ह्या लोकांचे उत्फरके. तारा म्हणटा तो आयज आमकां व्हडे घेवन आनी तसो दिलीप आमकां हांगसर व्हडे घेवन आपल्याचे आमकां हे जवळ जवळ 1.5 ते 2 किलोमिटर मुड्डेर साकून मालारा वचपाक आमकां ते हेल्प करता. हांगसर जवळ जवळ 7वो दीस आसा आनी उदकाचें प्रमाण अजुनूय देंवलेलें ना. आमकां 8-9 दीस जाले आयच्यान पोटाक ना, शिसाक ना, कोणूच आमकां पावोंक ना. मिनिस्टरूय ना, MLA ना. जवळ जवळ आयज रेस्क्यू टीम येवंक जाय आसलेले हांगसर, जावं आमचे डॉक्टर्स येवंक जाय आसलेले. अजून सुद्दां 24 तास तो डॉक्टर ना. आयज कालूच हांवें आयकलें कितें की तुज्या भावाच्या चेड्याक सोरोप चाबलो म्हणून. सारकी गजाल? हय सारकी. काल सोरोप जालो तेका एडमीट केलो. कोणूच येवंक ना. मिनिस्टरूय ना, MLA ना, कोणूच ना. कितें करपाचें? भुरग्यांक स्कॉलाक वचोंक गावना, कामाक वचोंक गावना, ना धंद्याक वचोंक गावना. लोकांची शेतां बीन पाड जाल्या. तसोच आमचो हांगसर दिलीप आसा हांगसर, ज्या दिलीपान आयज कश्ट करून सारके बायलांनी तेज्या शेत रोयिल्लें आसा हांगसर. त्या शेताक सुद्दां आयज पाट लागलेली आसा. तेन्ना कोणें तरी आमकां हेल्प करपाक जाय आसलो, तर अजून सुद्दां कोणूच येवंक ना. तेन्ना आमी कितें करपाचें? म्हाका दिसता आमच्या ह्या मुड्डे वाड्याचेर एक टीम येवन डॉक्टराची सगळ्यां कडेन सर्वे करपाक, त्यांचो मेडिकल रुटीन तरी चॅकअप जावंक जाय आसलो. कित्याक आयज आमचे जवळ जवळ जे लोक, आमचे जाणटे लोक रावतात, ते सगळे डायबिटीज पेशंट आसा, मागीर प्रेशराचे पेशंट आसा आनी न्हू जाल्ल्या दुयेंतांनी भरलेले आयज आमच्या वाड्याचेर आहा. तांकां म्हाका दिसता सरकारान एटलिस्ट हांगा ह्या मुड्डे वाड्याचेर 2 ते 3 किलोमीटर उदीक क्रॉस करून येवचें पडटा. ज्या कारणान त्या लोकांक हांगसरल्यान क्रॉस करून उदीक करून पावोंक शकना. त्या मनशाक हांगसर एटलिस्ट त्या डॉक्टराची टीम घालून तेंची हांगसर तपासणी करपाक जाय आसलेली. पूण तें अजून सुद्दां शक्य जालें ना सरकारा कडेन. परत एकदां सरकाराक उलो मारता, कित्याक की हांगा ह्या मुड्डी वाड्याचेर ल्हानशा दिवाडी गांवांत हे दिवार आयलंड जाल्लें आसा. त्या कारणान एक मुड्डी म्हणटा तो वाडो आसा. त्या वाड्याचेर जवळ जवळ 30 ते 20-12 फॅमिली रावता हांगसर. जवळ जवळ जाणटे लोक आसा, तांकां हांगसर मूव करपाक गावना उदकांच्यान. मागता सरकारा कडेन तेंची येवन काळजी घेवपाक. दिवाडच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. शुक्रारा पावसान मातसो विसव घेतिल्ल्यान गोंयकारांक थोड्या वेळा खातीर काय जायना खोशयेचे वत अणभवपाक मेळ्ळे. पूण अजूनय 2 दीस पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. कांय कडेन घोग्यांनी पडूं येता. मजगती भाजी आनी दुदाचो उणेव जाल्ल्यान गोंयकारांक सध्या त्रास सोंसचे पडटात. ताची 2 कारणां. एक, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक जोडपी 3 घाट अजूनय बंद आसात. दुसरे, शेजारच्या राज्यांकय पावसान शेपलावन काडला. ताका लागून भाजयेचे दर बरेच वाडल्यात. Monsoon has been active and vigorous over Goa for the past 5 days. A total rainfall of around 17 inches was received, reported over Goa in the past 5 days. The surface wind in Goa as well as the regions in the sea are going to increase. So the fisherman warning is there. Fisherman warning is there for 3 days. It means we are expecting
heavy to very heavy rainfall at isolated places. That means rainfall exceeding 12 centimeters can be there on isolated locations in Goa, and heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeter, could be there at many places. I mean a few places over Goa. That is stations approximately 25 to 50% of stations in Goa may receive heavy rainfall. So tomorrow there is no orange warning. Tomorrow what we have issued is a yellow alert. That is the warning for heavy rainfall only. There is no very heavy rainfall expected tomorrow. And further on the days to come, the activity is further going to decrease. And as of now, there is no warning for the last 3 days. That means day 3, 4 and 5, there are no warnings. But we would request our public and administration to be updated from IMD Goa. पणजेच्या मार्केटात वचून गोवा 365चो आमचो खबराकार भाजीवाल्यांकडेन उलयलो. भाजी आणि फळांचे दर ताणें जाणा जावन घेतले. पळयात. थोडी थोडी भाजी आसा म्हणून आमी प्रायवेट गाडी करून हाडलेली. हय, वचन तशी प्रायवेट गाडी करून हाडला आमी. करेला, गाजर, बीन्स, कॅप्सिकम, टमाट 80 जाले, काने 30, कैरेट 160. सप्लाई थोड़ा लोगों को आया, थोड़ा लोगों को नहीं आया. हमको थोड़ा आया था. थोड़ा बोला तो 10 गोनी आने का 5 गोनी आया. हाँ, और क्या, वो गाड़ी रास्ता बंद है ना, गाड़ी आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. कुछ सप्लाई का कुछ पता चला कि कब तक आएगा सप्लाई? कल तक आएगा बोल रहा है, क्या मालूम नहीं. घसघशान पडिल्ल्या पावसाक लागून म्हापशेच्या शुक्रारच्या बाजाराचेर परिणाम जालो. पावसाच्या भयान दुकानदार उणे दिसले आणि गिरायकाय कमी आशिल्ली. फळां, भाजी आणि मांस उण्या प्रमाणात दिसले. फाटल्या सप्तकात 20 रुपयांक मेळटाली कोथंबिरीची मोवळी शुक्रारा 100 रुपयांचेर पाविल्ली. जोडी न्हू, एकूच 100 रुपया कोथमीर. रेट 100 रुपये सांगायला लागले. सगळा रेट 100 रुपये सांगता. कसे हरपायचे आम्ही? विकपाचे कसे? आता हे कसे विकतात? हे 20 रुपये वाटो. किती करोडे बाबा, 20 रुपये वाटायचे. तिला तर बी अर्धा पिटार झाली पावसान. पैसे जायना झाले आमका. ही बेळगावची आहे. हां, पाणी आणून बेळगाव भरपूर पाणी भरले. वॉटर पंपान पाणी काढायला लागले घरातले. ये सब बिकाने वाला नहीं, खरीद के लाने वाला. बिकाने वाला कौन नहीं था. खरीद के का तो ट्रांसपोर्ट है, भाड़ा है, मरने का है, तो सब महंगा पडला. गोंयांत पावसांत लोकांक बरेच लुकसाण जाले. लोकांक सुरक्षीत जाग्यार व्हरपा खातीर तशेंच मालमत्ता वांटोवपा खातीर सरकारान कसले तरेचे यत्न केले ताची माहिती मुख्यमंत्र्यान मिडियाक दिली. पळयात. फ्लड रिलीफ किंवा आमी मेजर सगळी कडेन आमी घेयत आसा आणि सगळ्या जाणांक आमी आव्हानूय केला की सगळ्या जाणांक मदत करची. सरकारी सायडींतल्यान आमचे सगळे डिपार्टमेंट्सूय कामाक लागल्या. म्हणजे देवाचे एक आमचेर उपकार हांव म्हणपाक जाय की जिवीत हानी जावंक ना. फक्त ते एकूच भुरग्यान मस्तीपणां केली 70त म्हणून तो वॉशआउट जालो. अदरवायज जावचें नाशिल्लें. तेणी स्वताहून मस्ती उदकान मुद्दाम म्हणून आपली गाडी घातली म्हणून तो प्रकार जालो. अदरवायज ऑलमोस्ट म्हणजे खरें म्हणजे आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आहा पळय न्हू, हार्ड वर्क तेंच्यांनी सगळ्यांनी केल्ल्या. सगळी कडेन 24 वरां कंटिन्युअसली थंयसर रावन तेंच्यांनी खूब हार्ड वर्क केला. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. एक एक करून टॅक्सीवाल्यांच्यो सगळ्यो संघटना आपलो संप फाटी घेवपाक लागल्यात. उत्तर गोंयांतले संघटनेन शुक्रारा संप फाटी घेतलो. गोवा मायल्स ॲप काडून उडयले बगर. दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाल्ले उपरांत मेळिल्ले हे तांचे पयले जैत. जाल्यार गोवा मायल्स माले म्हणटात गिरायकांक ते हॉटेलांनी व्हरून सोडटले आणि बूक केल्यार परतूय हाडटले. टॅक्सी इश्यू जो हो डिजॉल्व जालो. तांच्यांनी सांगला जेंकां दिसता ते गोवा मायल्साक जॉयन जातले, जेंकां दिसना ते गोवा मायल्साक जॉयन जावचे ना. आमी कोणाकूच कंपल्सरी करूंक ना. आमी सांगला की तेंच्यांनी जेका विलिंगनेस आसा तेणी जॉयन जावचें. प्रत्येकान कॉम्पिटिटीव बिझनेस आसप अत्यंत गरजेचो आसा. शेवटी अतिथी देवो भव. हांगासर जो टुरिस्ट येता किंवा गोंयकारांक जेका टॅक्सीन वचन दिसता तेणी ती टॅक्सी जी आसा ती प्रिफर करतलो. कळंगुटे शुक्रारचे बसकेत सगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाल्या उपरांत उत्तर गोंय टॅक्सी चालकांनी आपलो संप फाटी घेतलो. सीएमान तोंडी सांगला की कोस्टल लायनीचे तुमची जी हॉटेलां आहात तेतून गोवा मायल्साच्यो गाडी येवच्यो ना. आनी एकाच त्याच्या उतराचेर आयज सगळ्या भुरग्यांनी आपल्यो गाडयो रस्त्यार हाडलेल्यो आहा आनी ते परत धंद्यार गेल्ले आसा. तरी आमच्या सरकारा कडेन आनी
श्यामा कडेन मागणें आहा की जाता जाल्यार परत हेचेर विचार करचो गोवा मायल्साचेर, आनी जाता जाल्यार तो बंद करचो. एक मिटर बसोवपाक येतालो तो तुमकां बसोवचो पडटलो, आनी त्या मिटराक जर बसोवपाक आमकां येयलें जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमी प्रायस रिवायज गॅझेटाचेर मागतले, आनी तेतून कितें घालता सरकार हें आमकां पयलें कळोवचें पडटलें. जशें आयज ताणें स्वताचो निर्णय घेतला म्हणजे त्याच्या कांय अधिकारांनी आनी कांय मिनिस्टर आनी टुरिजमाच्या मनशांनी मेळून आयज जो ॲप हाडला तो हाडचो न्हू, तशें करचें न्हू. आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक ही रेट करता आसतना आमकां वांगडा बसोवचें, डायरेक्टराक बसोवचें आनी एक बरी रेट त्या मिटरांनी घालची आनी सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवचो. आयज जें जालां तशें जावचें न्हू. ते 3 म्हयने तरी एटलिस्ट तेंच्यांनी गोवा माणसाच्यो गाडयो हॉटेलांनी धाडचे न्हू. आनी ज्यो बीच स्टँड आहा, ज्यो रजिस्टर स्टँड आहा थंय धाडचे न्हू. हें झगडी जातलीच. आनी सरकारान इतलें दामून धरलां की आमी भुमिपुत्र आसून आमकां रायट ना, पूण काल सकाळी येयल्ल्या गोवा मायल्साक आमी हिचारले, सादें हिचारलेल्या भुरग्यांक भितर उडयल्ले आहा. गोवा मायल्सवाले कडेन गोवा 365 संपर्क साधलो. संप सोंपिल्ल्यान ते खोशी आसात. गिरायकांक हॉटेलांनी पावयतले बी आनी थंयसावन हाडटले बी अशें तांणी स्पश्ट केलां. सीएमान सुद्धा हे दिला स्टेटमेंट दिला टू न्यूट्रलाइज द स्टेटमेंट आनी ताणें क्लॅरिफाय केला. तुम्ही पळयशात जाल्यार हो स्टेटमेंट तो आय हॅव नॉट अश्युअर्ड देम दॅट गोवा मायल्स कॅनॉट पिकअप द गेस्ट फ्रॉम द हॉटेल्स. हे ताणें क्लियरली म्हणलां. आमकां फक्त एकूच इन्स्ट्रक्शन आयला विच इज दॅट वी शूड नॉट बी पार्किंग व्हेकल्स विदीन कोलवा रेजिडेन्सी. इतलेंच आमकां सांगलां. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती आतां जर एका मनशाक परमीट मेळटा नाल्यार गाडयेचे तो परमीट घेता जाल्यार त्या परमिटान ताच्या क्लियरली मेन्शन्ड आसता की तो खंयच्याच गाडयेक दुसऱ्या गाडयेक ऑब्स्ट्रक्ट करपाक शकना. ताका खंयच बाउंड्री ना पिकअप करपाक. गोंयच्या इन द स्टेट ऑफ गोवा ताका खंयच बाउंड्री ना. जर ताणें अशें केलें जाल्यार इफ यू ऑब्स्ट्रक्ट, तुमी पळोवपाक शकता, इफ यू ऑब्स्ट्रक्ट द व्हेकल जाल्यार ताजें परमीट परमनंटली कॅन्सल करपाचें गव्हर्मेंटाक नाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक रायट आसा. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोण गोंयकार आनी कोण नीज गोंयकार हे विशीं चर्चा करून फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात योग्य कायदो करता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिले. सरकारी नोकरी आणि हाऊसिंग बोर्ड आणि कम्युनिटीच्या प्लॉट वाटपाविशीं काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. 21 दिसांच्या ह्या विधानसभा अधिवेशनात रोजगारांच्या विशयाचेरूच सगळ्यांत चड चर्चा जाली. सरकारी तशेंच खाजगी नोकरेंत गोंयकारांक खाशेली तरतूद करची अशी मागणी आमदारांनी केली. हो गोवन ओरिजिनचो विशय म्हाका दिसता फुडल्या असेंब्लीच्या वेळार कितें तरी हेजेर व्यवस्थीत एक लेजिस्लेचर जो आसा पळय न्ही तो फुडल्या हेका घेवन येता. आमचें सरळ म्हणणें आसा देर वील बी द ओपन डिस्कशन. सिलेक्ट कमिटीची गरज ना. आमी लेजिस्लेचर हाडटा ओपन डिस्कशन करुया. कांयच हरकत ना. आमी तुमकां विश्वासान घेवनूच करता ह्या विशयाचेर. शेवटी आमकांय बी गोंयकारांच्या खातीर हो विशय जो फुडें व्हरपाकूच जाय. ओके, तो विशय जो आमी सोडयता आनी गिवींग द प्रिफरन्स म्हणजे फक्त रेजिनाल्डाक एकट्याकूच दिसता की 80% नोकऱ्यो ज्यो आसा गोंयकारांक दिवच्यो न्ही. आमकांय दिसता 80% नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो गोंयकारांक मेळपाक जाय. हें म्हाजेंय मत आसा. आमकांय दिसता की गोंयकारांक ज्यो 80% नोकऱ्यो मेळच्यो गोंयांतले इंडस्ट्री आसतल्यो पब्लीक सेक्टरान गव्हर्मेंट सेक्टरान तर 100% मेळटा. तितूर तूं मत ना. 100% मेळटा. ओके, हें म्हाजें मत आसा. काही सिलेक्टेड जर सोडले जाल्यार ओके प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां त्यो 80% मेळच्यो. तेच्या खातीर जे जे प्रिफरन्स आमी घेवपाक जाय म्हणजे ज्यो सबसिडीज घेता किंवा जांकां आमी लँड दिता सगळ्यो गजाली हाज्या फुडें ज्या पद्दतीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या मार्फत म्हणजे आमी म्हटलां की इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्म्युलेट करतले त्या प्रमाणे इन्क्लुडींग लेबर पॉलिसी जी आसा पळय न्ही इट इज कंबायनली हो विशय जो आसा हो आमकां एकत्र रित्या घेवन सॉल्व करपाक जाय. आय वूड ओनली लायक टू से आय वूड ऑलवेज लायक टू टेल यू दॅट ती प्रायवेट इंडस्ट्रीजान तूं एक सायडी म्हणटा आमी जॉब दिवपाक जायना म्हूण. दुसरे सायडीन प्रोजेक्ट्स घेता तेन्ना तूं सांगता आमी 80% गोवन्साक घेता. ऑल दीस इश्यूज हॅव टू बी एड्रेस. ताका लागून हांवें रेजोल्युशन घायलां. आज तुमी एक हें हाडटाय बील हाडटाय ऑन पीपल ऑफ सद्या नेम चेंजीस. आतां गव्हर्मेंटान पॉलिसी हाडटा म्हणल्या
Chief Minister assurance दिला आपण policy हाडटलो for jobs so that Goans get jobs. Somewhere we have to draw a line in between us. Constitution may not provide, but in any case we have to see how our people are how protected. Like in the case of Kerala, like in the case of Karnataka, they don't allow us anybody to get jobs. It's very rare unless very few cities allow it. आमगे opportunities करपाक ते एक जाले. Second, assistance for ह्या schemesaचे we have to there also see how we can protect the interest of Goans. आता कुमदार land हा housing board lands आहे. We have to see how we can protect our interest of Goans there. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 67वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निमणे जाहीर झाले. गोंयाक 2 पुरस्कार फावो जाल्यात. एक मराठी लघुपट खरवस आणि दुसरो कोंकणी फिल्म आमोरीक. गुजराती फिल्म हेलोरोक उत्कृष्ट फीचर फिल्माचो पुरस्कार फावो जाला. खरवस हो आदित्य जांभळेचो मराठी लघुपट. इफ्फीतल्या इंडियन पॅनोरमात हो उक्तावणाचो चित्रपट आशिल्लो. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जावपी आदित्याचो हो दुसरो मराठी लघुपट. फाटले खेपे आबा ऐकताय ना ह्या त्याच्या फिल्माक पुरस्कार फावो जाल्लो. बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म कासव डायरेक्टेड बाय आदित्य सुहास जंभाले. सलग दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळण्याचा आनंद एक वेगळाच असतो आणि यासाठी आमच्या निर्मात्यांनी जेवढा आम्हाला सपोर्ट केला, मधुकर जोशी यांनी जो सपोर्ट केलाय त्यांना मी कधीच विसरू शकत नाही. आणि आय रिअली कॉंग्रॅच्युलेट माय एंटायर टीम श्री महालसा प्रोडक्शन्स पोंडा फॉर सच अ काइंड ऑफ अ ग्रेट फीट की आम्ही सेकंड टाइम कन्सिक्युटिव्हली एक नॅशनल अवॉर्ड घेऊन या गोमंतकाला प्रेझेंट देऊ शकतो. आमोरी हो चित्रपट गोंयचो युवा दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन दिग्दर्शित केला. उदक ह्या जागतिक विशयाचेर हो सिनेमा आदारला. राजकी फुडारी आणि बिल्डरांनी गोंयांतल्या उदकाचे स्त्रोत कशे काबार केल्यात हाचेर हो सिनेमा भाष्य करता. The best Konkani film goes to a film called Amori. Amori is produced by Opus Gala and directed by Dinesh Bhosle, and it's an individual's effort and struggle to correct and overcome a past event. साधारण 2.5 वर्सांपूर्वी आमोरीची सुरवात जाल्ली. इनिशियली काही प्रोड्युसरूय आमकां येयले फिल्म प्रोड्यूस करपाक, पण लास्ट मोमेंटाक तेंच्यांनी बॅकआउट केलें आणि आमी ह्या सब्जेक्टान इतके घुसलेले की आमकां दिसलें की हो फिल्म जावपूच जाय, कारण ही मॅसेज आमकां आमच्या लोकां पर्यंत आमच्या फुडच्या पिढये पर्यंत पावोंक जाय, जेणे करून एक अवेरनेस क्रिएट जातले. आणि त्या खातीर आमी लायक मायंडेड लोक जे आसले आमचे कॅरोलितो डिसोजा, शुभट कोता, सुशांत तारी, आमचे मिस्टर मिहीर वर्धन एकठांय येयले आणि क्राउड फंडिंगांच्यान हो पिक्चर करपाचें आमी थारायलें. उत्कृष्ट फीचर फिल्माचो पुरस्कार हेलारो ह्या गुजराती फिल्माक फावो जाला. तशेंच हिंदी सयत कन्नड, तेलुगू, बंगाली, मल्याळम, मराठी, पंजाबी आणि उर्दू फिल्मांकूय हे खेपे पुरस्कार फावो जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सोशल मीडियावेल्यो फटीच्यो मेसेजी वाचून बेठीच धावपळ करू नाकात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयकारांक आव्हान केला. सोशल मीडियावेल्यान मेळपी मेसेजींची खात्री करून घेवप, तशेंच ते फोट असल्यार सायबर क्रायमात कागाळ करप ही दर एकल्याची जबाबदारी आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आमी प्रत्येक न्यूज जी आसा पळय न्हू ही व्हेरीफाय करपाची गरज आसा. लोक एकदां फेक न्यूज ही सर्कुलेटूय करपाक जायना, आमीच सर्कुलेट करीत आसता एका म्हाका कडल्यान. ती प्रत्येक आतां एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची फेक न्यूज आयली, पेट्रोल ना म्हणून फेक न्यूज आयली, कितेंय फेक न्यूज आतां धरण फुट्टलें म्हणून फेक न्यूज आयली. ह्या न्यूजा पासून सगळ्या गोंयकारांनी सतर्क रावप ही अत्यंत गरजेचें आसा. म्हाका दिसता अशा फेक न्यूजाच्यो जाता जाल्यार आपल्या कडल्यान कोणाक आयली की ताका सांगपाचें सर्कुलेट करूं नाका. आयदर ती आमच्या सायबर क्रायमांक जी आसा ती दिवप हें अत्यंत गरजेचें. तेच्या पासून लोकांनी सावध रावचें. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शेकांक बेगिनात बेगीन परवाने दियात. ऑल गोवा शेक ओनर्स सोसायटीन सरकाराक विनवणी केल्या. तशें केल्ल्यान पर्यटक गोंयाकडेन आकर्शीत जातले अशें सोसायटीक दिसता. दुसऱ्या शेक चलोवपाक दितल्यांचे परवाने रद्द करात. तांकां लागून स्वताचे शेक चलोवप्यांक त्रास जाता अशें तांचें म्हणणें. शेकांचे परवाने मेळोवपा खातीर गरजेची अधिकृत कागदपत्रां सादर करपाक लागल्यात अशें ऑल गोवा शेक ओनर्स सोसायटीचो अध्यक्ष
क्रूज कार्दोजान सांगले. आम्ही ऑलरेडी सगळे प्लॅन बी सगळे सबमिट केल्ले आहा. NCICM कडेन आसा आमचे आनीक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन आसा आनी CRZूय आमचे मेन्शन केल्ले आहा. जरी तर पोतून जाय जाल्यार आमचे लागीं सगळे रेडी आहा, आमी तांकां दितले. सो आमी एक रिक्वेस्ट करता CM कडेन आमकां जी शेकां आहा बेगीन टायमार दिवची आनी सगळ्याक शेकां टायमार मेळ्ळी जाल्यार आमचो एक बरो एक आख्खे इंटरनॅशनल एक न्यूज जाता की एपुसाक शेकां बेगीन दिली आनी ताका लागून ट्युरिस्टूय बेगीन येवपाक गोंयांत सोदता. सो डिले जायना जावपाक आमी मागता रिक्वेस्ट आफ्टर असेंब्ली आमचें काम करचें म्हणून बेगीन. दुसऱ्यांक शेक चलोवपाक दिवप्यांची लायसनां रद्द करात अशी क्रूज कार्दोजान सरकारा कडेन मागणी केल्या. जायतीं शेकां आमचे गोंयकार घेता आनी भायल्यांक दिता, सबलेट करता. सो हें जायना जावपाक एक क्लियर कट पॉलिसी जे कोण शेकां घालता तांकां दिवची म्हणून शेकां एक क्लियर कट पॉलिसी करची. कितल्यो केसी जाल्या, इवन ड्रग्साच्यो पासून केसी कोण आनी प्रॉस्टिट्युशनाच्यो केसी त्यो खुंयच्या शेकांनी जाता त्यो पळया. जे कोण सबलेट करता तेच शेकांनी जाता. एवरी विलेज गव्हर्मेंटान एक कमिटी काडची. जे कोण सबलेट करता ते कमिटी कडेन रिपोर्ट घेवचो आनी ताचें लायसन्स कॅन्सल करचें. मागीर कितें करतले नाजाल्यार हो सबलेट करून दुसऱ्याक दिता, गव्हर्मेंट मागीर कितें करता, शेकवाले बरें न्हू. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. न्यायाधीशांच्या घरांची जतनाय घेवपा बरोबरच तांचे पार्किंगेचो विशय जाग्यार घालपाची सुचोवणी दिल्या. नोटरियल सेवेचोय विशय जाग्यार घालता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत माहिती दिली. लेजिस्लेचर, जिल्लो आणि सत्र न्यायालय, फिर्यादी, वेंचणूक कार्यालय, नोटरी सेवा, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, राज्य सैनिक बोर्ड आणि वेंचणूक आयोगाच्या खर्चाच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो. जाल्यार राजभवनाचो खर्च गोंय लोकसेवा आयोगाच्या खर्चाचेर फकत चर्चा जाली. कोर्ट बिल्डिंग्स बंगले सगळे मेंटेन करपाक लायता. हांव लॉ मिनिस्टराक सांगून लॉ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर म्हणटा PWD करपाचें म्हणटा ते मातशें आयदर तो बेगिनात बेगीन इंस्ट्रक्शन दितलो. थोडेशे त्यांनी मदीं पार्किंगाचो एक इश्यू काडिल्लो, तो इश्यू बंगले आनी कोर्ट बिल्डिंग ऑलरेडी सुरू केल्ले आसा ते रेंटल हितूर आहा ते बी शिफ्ट करता आमी आनी तो इश्यू जो आसा पळय न्ही तो मेकळो करता बेगिनात बेगीन. गाडयो जजाक गाडी दिवपाचे त्यांनी म्हटलं ते सगळ्या हायरकी कितें तरी ठरोवची पडटली, नाजाल्यार सगळ्यांक आमचे जेई मागीर गाडी घेवन भोंवपाक लागतले सगळ्यांक. AC कोर्टांनी घालता. They all judges come under the direct supervision of Bombay High Court. If Bombay High Court tomorrow gives you direction to give cars to all the judges, you have to give. You have no other option. This. अशें म्हणटा तुका ते हांव ताकाय तें सांगलें. ते ताका सांगचें पडटलें कोणाक गाडयो दी म्हणटा ताका दिवचें पडटलें फाल्यां आमकां. कोर्टान फाल्यां जर सांगलें न्ही कोणाक गाडयो दी म्हणून ताका दिवच्यो पडटल्यो. त्या खातीर तितूर आमी या नाका. नोटरी सर्विसीस जाता तितके बेगीन घेवपाचें आसा आनी तो ट्रान्सपरंटली नोटरी सर्विसीस सगळे घेतलो. दॅट वील बी द हेल्पफूल फॉर द हाज्या खातीर प्रोसिक्युशन्स आनी ताज्या उपरांत राज सैनीक बोर्ड. म्हाका दिसता आमी तांचे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा राज सैनीक बोर्डाच्या वतीन सगळे सोडयले वयता. ओके रिगार्डींग गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, इट इज एक्टींग व्हेरी वेल. गोवा पब्लीक सर्विसान आपल्या पद्दतीन बरें कार्य बरें हय त्या खातीर आनी व्हडलेशे आयच्या हितूर तर म्हाका दिसता काय उलोवपाचो फक्त एकूच विशय उरलेलो तो मागीर उलयता. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पालिकेची दुकानां ह्यान फुडें दुसऱ्याक भाड्यान दिवपाक मेळची नात. ह्या फुडें फकत रक्ताचे नाते आशिल्ल्यांच्याच नांवार पालिकेची दुकानां चलोवपाक दिवपाक मेळटली आनी कोणाक दिवपाक मेळची नात. पालिकेची दुकानां दुसऱ्याक चलोवंक दिवपाच्या विशयाचेर विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयलो. पालिकेची दुकानां दुसऱ्याक भाड्यान चलोवपाक दिवपाच्या विशयाचेर भाजपाचे 2 आमदार मुरगांवचो कार्लोस आल्मेदा आनी मिलिंद नायक हांच्या मदीं गरमागरमी जाली. शार उदरगत मंत्र्याक आल्मेदान दुकानां दुसऱ्यांक भाड्यान चलोवपाच्या विशया संबंदान विचारले. हाका लागून पालिका मंडळाक लुकसाण सोंसचें पडटा हें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन लक्षांत हाडून दिलें. मॅक्झिमम गोंयकारांक ही संवय जाला काडटा आनी भायल्यान कोण तरी येयला पळय न्ही ताका तो शॉप चलोवपाक दिता. तो मागीर ती गेली 10 वर्सां चलयता 15 वर्सां मागीर तो सहज ते खंयचे तरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपल्याच नांवार घेवंक सोदता, आपुणूच डायरेक्ट भाडें फारीक करूंक सोदता आनी तेज्या उपरांत मागीर त्यो झगड्यो जावपाक सुरू जाता. कांयच रिन्युवल करिना कांयच करिना आनी लास्ट जो भायल्यान म्हणजे थर्ड पार्टी जो आसा हांवें आतां सपोज बाबूक दिलें, बाबू हाडटा निलेशाक दिता, निलेश डायरेक्ट म्युन्सिपाल्टी कडेन वयता डायरेक्ट आनी तो सांगता की आतां हांवूच ओनर म्हणजे म्हाकाच दी. शेवटी प्रॉपर्टी म्युन्सिपाल्टीची
आनी तिसरो मनीस तेजेर अननेसेसरी सगळे हे करीत आसा. एक खंय तरी तो फायनलायज करपाक जाय. तूं जर दुसऱ्याक लीज करतलो आसत जाल्यार निदान ते इन्फॉर्म करपाक जाय. आनी तो जे रेंट घेता पळय न्ही तो दिवपाक मेळना. ना ना एक्झॅक्टली दिवपाक मेळना. हांव जाणा दिवपाक मेळना. सगळ्यांक बंद करपाक जाय. There are people not available, no agreement speaker sir. On the leases, I want to know why speaker sir. थंय वास्को स्पिकरचो ओवरऑल म्युनिसिपालिटीचे वास्को लेसींचे प्रॉब्लेम व्हडल्या. आय टेल यू ओरिजिनल लेसी पयलीं कोण आसलो फ्रॉम म्युनिसिपालिटी टू फर्स्ट कोण आसलो त्याच्या उपरांत सो मेनी पीपल अदर पीपल आर युजींग सब लेसी खूब आहा. हांव तेचेर अभ्यास चालू केला. म्हाका दिसता येयल्लो थोडोसो टायम मेळ्ळो जाल्यार विथ कन्सल्टेशन विथ चीफ मिनिस्टर आनी आमचे बाकी म्युनिसिपालिटी कोणाक लागता त्या सगळ्या आमदारांक घेवन हेचेर हो विशय वन्स एंड फॉर ऑल हॅव टू सॉर्ट इट आउट. ओरिजिनल कोण आहा तो लेसी एक कडेन आहा. मागीर सबलेटींग जाल्ले आहा. कोण कोणाक भाडेपारी करता प्रॉपर्टी कोणाची आनी तेचेर एन्जॉयमेंट कोण करता हें म्हाका अजून क्लियर ना. म्हणून परत सीएमा कडेन कालय डिस्कस केला विशय. आमच्या दिसता हेतून चडसो ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामताका विशय खबर आहा. आनी म्युनिसिपल एरियान जितले आहा पळय ते सगळे आमच्या आमदारांक एक कडेन घेवन हेचेर एक परमनंट सोल्युशन काडपाची गरज आसा. No, no. If you give a shop to Mr. X, and it can be transferred in the name of blood relation. There is a categorical provision. If father dies, ट्रान्सफर करपाक son, wife, तेज्यान भाड्याक दिवून जो he cannot. He has no powers to give it to the third party, even with the consent of the council. आयच्या दिसाक Now, if he doesn't want that shop, he should revert back to the council. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. गोंयांत फाटले खेपे 4 लाख भाजपा वांगड्यांची नोंदणी जाल्ली. हे खेपे लेगीत 4 लाखां परस चड वांगड्यांची नोंदणी करपाचो उद्देश आसा. भाजपाचो अखिल भारतीय सदस्य नोंदणी मोहिमेचो समन्वयक अरुण चतुर्वेदीन सांगले. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत सदानंद शेट तानावडे, दिलीप परुळेकर आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. आप सब जानते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऑनलाइन मिस कॉल के माध्यम से मेंबरशिप की थी और उस मेंबरशिप के बाद 11 करोड़ सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अधिक सदस्यता वाली पार्टी बनी थी. 6 अगस्त को इसको 6 जुलाई को शुरू करने के बाद परसों तक का जो आंकड़ा है हमारी सदस्यता 3 करोड़ तक पहुंची है. ये एक्सटेंडेड है. अभी तक का ये आंकड़ा 3 करोड़ पहुंचा है और ये सदस्यता 11 जुलाई थी. इस बीच में एक ध्यान में आया कि कुछ जगह विधानसभाओं के सत्र चल रहे थे, लोकसभा भी और विधानसभा चल रही थी, तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग स्टेट्स में और सेंट्रल में, उनका पूरी तरह से समय निकाल कर इसमें नहीं लग पाए. तो पार्टी ने इस समय को बढ़ा करके 20 अगस्त तक बढ़ाने का तय किया है. गोवा में पिछली बार जो सदस्यता हुई थी वो 4 लाख थी और जो ऑनलाइन हुई थी ऐसी लगभग 50,000 के आसपास थी. इस बार अब तक का जो आंकड़ा आ रहा है साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा ये 2 लाख को एक्सीड कर रहा है. गोवा ने अपना टारगेट 4 लाख का तय किया है. बायलां आणि भुरगी विकास खात्याच्या योजनांचे डिजिटलायझेशन करतलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. केंद्रीय बायलां आणि भुरगी विकास मंत्री स्मृती इराणी शुक्राराक गोंय भेटीर आयिल्ली. हे भेटीत तिणे खात्याच्या वेगळ्या वेगळ्या योजनांचो नियाळ घेतलो. हे भेटीत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन काही महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो. तातूंत चायल्ड केअर होमाचें ऑडिट, वैजकी तपासणी, कितली चायल्ड होम्स आसात ताची नोंदणी आसा की ना ह्या विशयी तिणे प्रश्न विचारले. तशेंच काही महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्याचे मंत्री विश्वजितान सांगले. ती आयिल्ली हेजे वुमन एंड चायल्ड हेजे सगळे रिव्यू घेवपाक इन प्रेझन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू सी ऑल द पॅरामिटर्स, युटिलायझेशन ऑफ फंड आनी कशें इंटिग्रेशन जाता हेल्थाचें आनी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाचें आनी सगळ्यो विशय जे जाल्यो खंय कितें कमी युटिलायझेशन जाल्लें आसा, खंय कितें रेकॉर्ड जो आहा जो डिटेल जे हेल्थ डिपार्टमेंटान इंटिग्रेट जावन जाय म्हणून मुख्यमंत्रीचे प्रेझन्सान आयज ही मिटींग जाल्ली आसा. दर कितले इम्प्लिमेंट चायल्ड केअर होम्स आहा तेजी ऑडिट कर म्हणून सांगलें तेणी. चायल्ड केअर होमान बियॉन्ड 18 नो adolescent girl should stay. Doctors should regularly be sent to child care homes. What is the arrangement for that? Because abuse happens in many of these institutions. What is the method being opted out proper registration? How many are registered? How many are non-registered? So this is not just a simple exercise between health and WCD. Chief Minister's role is also there because it is home department also. So I think once Chief Minister comes back from his trip, we will sit down and we will see how to take this forward. One thing you can be reassured of, whatever points raised by Union Minister Mrs. Smriti Irani
is all will be addressed, and wherever we need to pull up our socks, we'll pull it up. काय कडे immunization healthचे बी official आशिल्ले government of India. Niti Aayog also were there, because ultimately you are rated as a state by the Niti Aayog only. So we have to see that we are highly rated and we are doing well, we are working, but then she pointed out certain areas where we can further concentrate and increase our grading in terms of the Niti Aayog and Government of India's assessment is concerned. It's eye opener, no? When a union minister comes and says these are the areas you need to look at, this is where you lack information, this is where you need, and ultimately digitization. Without digitization, nothing is going to happen. I think I am going to ensure in the next 2.5 years, no, but in the next 6 months, most of my schemes being funded by central government and Goa and whatever, like, records are there, we need to digitize and free flow of information between health and women and child, which is very important. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.